सालोरेसा मारिफात आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या वावराचेर, भुरग्यांच्या शिकपाचेर आनी फुडाराचेर देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर देवाक अर्गां दिवंक, केल्ल्यो आंगवण्यो फारीक करूंक आनी आमच्या कुटुंबाच्या सर गरजां खातीर मागोवन देवाची आशिर्वादां जोडूंक व्हडा संख्यान ह्या पुंतळाक आयले हांव. आज भुरग्यां खातीर आनी सुवार्ता प्रगटणाऱ्यां खातीर मागचो दीस जावन आसा. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून तांचे उडासकाण तांचे पासत मागया. आमच्या उडपी देशजेंत हें वर्स दुर्बळ्यांचें वर्स म्हणून प्रगट केलां आसता. उगडापण पुस्तकांतली उतर हांवें तुजो मोग केला म्हणलो ध्येय जावन घेतला. तांचे मदें गज्जेवंत म्हणलो कोणीय नासलो म्हणली धर्मदुताची कृत्या पुस्तकांतली उतरां दुर्बळ्यांक आदार दिवन तांच्या गरजांक पावोवंक आमकां आपोवणें आसा. तशेंच आज आमी सातव्या देवाच्या उतराचो आयतार आचरण करता. ह्या देवाच्या उतराच्या आयतारा सा पावलान कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतली उतरां क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें वस्ती करता म्हणलो संदेश आसा. देखून आमच्या समुदायांत आनी आमच्या काळजा मनांत देवाचें उतर उदंड बरोवन आसूं म्हूण मागया. देवाच्या उतराच्या मोगान भरोवन तें उतर संपूर्ण रितीन आमचे कडेन घेवच्याक प्रयत्न करया. आमचो पात्रो सालोरेसाची देख घेवन आमी सर्वांनी एकामेकाच्या मोगान जियोवन बरवशाचो उजवाड फांकोवंक ह्या मिसावळी देवाचो आदार मागया. ह्या मिसाचें पवित्रपण सांबाळूंक आनी आमकां मागोवंक आदार जायशें दये करून आमची मोबायलां सायलेंट मोडार वा स्विच ऑफ करून दवरया. मिसा वेळार दये करून फोटो काडूंक वा रेकॉर्ड करूंक तुमची मोबायलां वापरी नाकात. ह्या मारिफात येवकारिस्ताचें पवित्रपण आमी सांबाळया. आयच्या दिसाचीं तेसवां हे परी आसात. मौरिस जुलियाना गोन्साल्वीस कुवे, प्रज्वल जेविटा जुरियन लोबो कुवे, ग्रेसी डिसोजा मुंबई, विशाल डिसोजा मुंबई, लॉय डिमेलो USA, ज्योति ओलिया डिमेलो कार्कल टाउन, विनोलिया एडगर कार्डोजा पांबूर, जसिंता मेनेजस पांबूर, क्लेविन लुईस ब्रह्मावर, रीटा डिसोजा केम्मण, विन्सेंट कॅस्टलिनो मूडिगेरे, रोजा किरण कणाजार, पाउल क्रास्ता बेळा, सिलेस्टिन डिसोजा बेळा, रोसारियो मेनेजस बाजपे, रीटा फर्नांडीस कासिया, लुईस डिसोजा नीरमार्गा, क्रिशल डिसोजा वर्काडी, तेरेजा फर्नांडीस नीरमार्गा, विन्सेंट रोड्रिगस आणि कुटुंब सीसी, रेनिटा आणि रोहन डिसोजा बाजपे, सेव्रियन आणि जॉन डिसोजा मडंत्यार, रोनी एस बँगलोर, मेल्विन मार्टिस बोलिमार, जुलियन मेंडोन्सा आर्वा, एडविन फुटाडो आणि कुटुंब संतेकट्टे. ह्या सर ते सवां पासत तशेंच आमच्या काळजा मनांतली सर ते सवां कश्ट आनी पिडाशिडा व्हडा भावार्थान सान लॉरेन्सा मुखांतर देवा बापाक आमी भेटोवया. देवान सान लॉरेन्सा मारिफात केल्ल्या सर उपकाराक अर्गां दिवया आनी पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आमी तयार जावया. सान लॉरेन्साच्या मानाक आनी आम्हा सर्वांच्या त्या सवां खातीर प्रधान याजक जावन पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे सवें आसच्या मानदेक बाप डॅन्सी मार्टिस, कापुचीन याजक, CBICSC स्कूल प्रिंसिपल बसरूर ते पवित्र येवकारिस्ताचें बलिदान भेटयतले. तांकां आमी मोगाचो येवकार मागता. तशेंच कटपाडे फिरगयेचो गायन पंगड ह्या मिसा वेळार गायन करूंक आनी कार्कल टावन फिरगयचे सांदे देवस्तुती चलोवन व्हरूंक कुमक करतात. मिसाची सर कंतरां कटतिलेंत आसात. आतां सर आमी उबे रावन प्रवेश गीत गावया. भेटो जगबलिदा
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भावानो आणि भयणीनो, आज पवित्र सभा देवाच्या उतराचो आयतार संभ्रमता. पवित्र सभेन हो आयतार देवाचे उतर संभ्रमच्याक, शिकच्याक आणि परगट करच्याक खेरीत रितीन समर्पण दिला. क्रिस्ताचे उतर तुमच्या मध्ये वस्ती करता म्हणली सा पावलाची कोलेसेकारांक बरयलेल्या पत्रांतली उतरां ह्या वर्साक संभ्रमाक संदेश जावन आमी घेतल्यांत. देखून आमच्या समुदायांत आणि आमच्या काळजा मनांत देवाचे उतर उदंड बरोवन आसो म्हूण मागया. देव आपल्या उतरा मुखांतर आपणाक उगडाप करूंक आशेता आणि आमचे थंय जियोंक आशेता. देखून ह्या येवक्रिस्ताच्या बलिदाना वेळी ताची दैवीक हजेरी आमी बगूंक आमी फुडें सरया. सान लोरेन्स ताच्या बजिलिकाच्या वार्षिक महापरब आचरण करतना हांवें तुमचो मोग केला म्हणल्यार देवाच्या उतराचेर विश्वासून दुर्बळ्यांच्या गरजांक पावोवंक आदार आणि कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसरून सांगता. मोनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बागेवून सदांच संवकार बरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. Krista,
प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायत्यो करूंक तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी बरोवन वसो हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. पुर्वीं ताणें झेबुलोनाच्या प्रांताक आनी नाफ्तालीच्या प्रांताक अकमान बगूंक दिलो, पूण भविश्यांत तो दर्याची वाट, जॉर्दना पलतडीचो प्रांत आनी राष्ट्रांचो प्रदेश मैमेवंत करतलो. काळोखान चलतल्या लोकांक एक ओड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश सोडयलोय. लुवणेच्या समायार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात, तशें तीं तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचें बाराचें जूं, तांच्या खांदावयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलीं. देवाचें उतर हें. Service pura khursia tu dublio dak jang voi karta. Service pura khursia tu dublio dak jang voi karta. Service pura cha sevakano stuti सर्विस पुराच्या नावाची स्तुती करा. सर्विस पुराच्या नावाचो महिमा आता आणि सदा सर्वदा. सर्विस पुरा खुर्सिया तो
सर्वेस्पर आमच्या देवासारखो कोण आसा? उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसलो तरी सगळ्या पळोवन आपल्या उंचानात तो भागवता. वय सर्गा प्रितुमीचेर दीस लावून तो भागवता. सर्वेस्परा करसिया तो दुबळ्या धाकट्यांक वयर काडटा. कालत्यांक धुळींतली तो उखलता. दुबळ्या धाकट्यांक मेळ्यांतली तो वयर काडता. कुवरां बरोबर तांकां सागो दिता. वय आपल्या परजेच्या अधिपती मदीं तांकां बसयता. सर्वेस्परा करसिया तो दुबळ्या धाकट्यांक वयर काडटा. सर्वेस्परा करसिया तो दुबळ्या धाकट्यांक वयर काडटा. सा पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां भावानो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुमचे लागीं परतून मागतां. तुमचे मदें एक सारकी भावना आसय. तुमचे मदें थंड आसा नये. तुमी एक मनाचे आनी एकच अभिप्रायाचे जावन तुमचे मदें परिपूर्ण एकवट आसूंक फावो. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावानो, तुमचे मदें न्याय झगडीं उठल्यान म्हूण क्लोयेच्या घरच्या मारिफात म्हाका कळोन आयलां. तें सोमा सांगचें जाल्यार अशें, तुमचे मदें एकलो आपूण पावलासो, आनेकलो आपूण आपोल्लोसो, तिसरो एकलो आपूण केफासाचो आनी चवथो आपूण क्रिस्ताचो म्हणटा. क्रिस्ताचे कितें वांटे जाल्यार वा कांय पावलाक तुमचे पासत कुडसार केळयलो वा पावलाच्या नांवान तुमकां पविस्तान दिल्लें. पविस्तान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलेलो न्हय. म्हाका धाडलेलो सुवार्ता परगट करूंक. तें क्रिस्ताच्या कुर्साचे बोळ नापयस जायनाशें मनशाच्या जाणवयेच्या उतराविणे ती परगट करूंक म्हूण म्हाका धाडलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. Sumya hairuta tuji swadi, वज्रा प्रासड मोलादी. मेटा मेटानी करता प्रेम, जियो गावे जिनी देगी बरी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्व तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जुवांक धर्न बंदेंत घाला म्हणली खबर आयकल्ल्या उपरांत जेजू गलिलियाक गेलो. तो नासरेतांत रावलो ना,
बगार जबुलान आनी नफ्तलेचे गडी भितर गलिलिया सरोवराचे वेळेर आसल्या कफरनांव शहरांत वचून रावलो. अशें जरी जालें इजाया प्रवाद्यान म्हणलें तें. जबुलनाचो आनी नफ्तलीचो गांव, दर्याक वेचे वाटे समकाचे आनी योर्दन पलतडीचे गांव, अणभवर्त्यांचे गलिलिया, काळोखांचे येयल्ल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड, मरणाची सवळी पडिल्ल्या गांवांत जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. तवळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो, पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गेचें राज लागीं पावलां. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराचे वेळेन पाशर जातना दोग भावांक, पेद्र म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. सरोवरांत ते जाळ उडयतले, कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. तक्षणच आपलीं जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तावन मुखार वेतना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग बाबाव, जाकोब आनी जुवांव, जेबेदेवाचे पूत. आपल्या बापय जेबेदेवा सांगता एका माचव्यार ते आपली जाळां सम करतले. तांकां ताणें आपयलें. तक्षणच माचवो आनी आपल्या बापायक सांडून ते तांच्या फाटल्यान गेले. उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत, राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर तराची पिडाशिडा गूण करीत आख्या गलिलियांत भोंवलो. देवाचे उतर हे. मदर तेरेसाक एका पत्रकर्तान तिचे विशांत, तिच्या सेवे विशांत सवाल केल्ल्या वेळार ती अशें जाप दिता. म्हजो हर एक दीस हांवें भेटोवच्या त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र येवकरिस्ताच्या बलिदाना वरवींच आरंभ जाता. आनी ताचे उपरांत हांव त्या कोलकत्ताच्या गल्ल्यांनी, कोलकत्ताच्या त्या रस्त्यांनी चलोन वेता आसतना थंयसर हांवें पळोवचो. थंयसर म्हाका मुखार मेळचे अनाथ, निर्गतीक, पिडेस्त, विविध मारेकार पिडेंत वळवळचे, बुकेन आनी तानेक लालेवचे त्या मनशांतय म्हज्या सोम्याक हांव देखता. हांवें स्विकार केल्ल्या त्या उंड्या वायनांत लिपोन आसचो जेजू आनी हांवें त्या कोलकत्ताच्या गल्ल्यांनी रस्त्यांनी चलोन वेता आसतना त्या लोकांतय हांवें पळोवचो तो सोमी, तो एकलोच जावन आसा. तोच म्हाका म्हज्या लोकांची सेवा करूंक प्रेरण दिता. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आचार्यांगार भाग्यवंत लोरेसाक समर्पीत केल्ल्या ह्या पून तळार हे दाबाजीक फेस्ताचे मीस आमी संभ्रमता आसतना सर सुवार्ता परगटणारांचो आमी उगडास काडन तांचे पासत आज आमी मागता. आनी आयच्या मिसाचो संदेश जावन आसा, क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड मापान बरोवन आसो. हेंच तें क्रिस्ताचें उतर आमची सुवार्ता. जेन्ना तें आमी आमच्या काळजांत उदंड मापान बरोवन आसा, तेन्ना तें परगट करूंक आमकां साध्य जातलें. सुवार्ता परगट करचें आमचें हर एकल्यांचें काम जावन आसा. सा पावलो रोमागारांक बरोवन सांगता, ह्या सुवार्ते विशयांत हांव लजेना, कित्याक सतमानलेल्या प्रती एकल्याक थाराण दितेली देवाची सकत ही. ह्या उतरां मारिफात सुरूतावन अखेर पर्यंत देवाची नीत कशी मनशाक लागता तें तांतूं उगडापें जाता.
रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पयलो अध्यायी 16 आनी 17 ओळ. तशेंच पावलो तिमोथेक बरोवन अशें उलयता, जेजू क्रिस्त हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या दयाळ अधिकाराची आण घालून हांव तुमकां ताकीद दितां. देवाचो शब्द गाजया. सकाळीं आनी सुकाळीं आनी आकाळीं ह्या कामांत मग्न जाया. सर्व सोस्तिकायेन ताका बेस्तावन तितवून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकया. ही सुवार्ता परगट करचें काम तितलें सुलभ न्हय मोगाचें न्हय. कित्याक एक एकल्या थंय ही सुवार्ता एक एक तराचो प्रभाव घालूंक शकता. दाखल्याक आमी पळयता जाल्यार ही सुवार्ता थोड्यांक संतोष आनी समाधान हाड दिता. जेरेमिया प्रवादी म्हणटा, तुजी उतरां म्हाका पावलीं तेन्ना तुजी उतरां जालीं म्हजे थंय संतोष आनी म्हज्या काळजाचो आनंद. आनी हीच सुवार्ता थोड्यांक कातरूंक बेंडूंक आनी मेकळें करूंक शकता. हेब्रेवांक बरयलेल्या पत्रांत आमी वाचता, देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक, पाजल्ले 2 तरेचे तालवारी बरी आनी ताच्या की चड कातरूंक तें शकता. प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडांचो सार सयत तें मेकळें करूंक शकता म्हणून. हेंच सुवार्ता थोड्यांक देवाचें उतर तांच्या समजणेच्या भायर पडटा. आमी पळयता जेजू पिलाताच्या रावळेरांत थंयसर आसता आसतना सताक तो साक्ष दिता आसतना पिलाताक ताच्या समजणेच्या भायर तें पडलें. आनी पिलात जेजू लागीं विचारी, सत म्हळ्यार कितें? आनी थोड्यांक मोगाचें न्हू, ह्या उतराद्वारी तांचे तें आमी बंदेंत आसा जाय पडटा आनी थोड्या फावटी आमी जीव सयत दी जाय पडटा. आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्ले परी जुवावन हेरोदीक आनी तिचें तें खंडन केल्ल्या वेळार, सत दाखोवन दिल्ल्या वेळार ताणें बंदेंत उरा जाय पडलें आनी क्रमेण मोरनाक ताणें आपलो जीवच ताणें थंयसर दी जाय पडलो. एकच उतरान आमी सांगचें जाल्यार हें देवाचें उतर तें वंप्यान वंपुल्ले बिया बरी. विविध सुवातांनी विविध थळार तें थंयसर पडटा आनी थोड्यान थंय तें 100 वांट्यांनी फळ दिता जाल्यार थोड्यान थंय 80 मात्र आनी थोड्यान थंय 60 आनी थोड्यान थंय 20 आनी थोड्या फावटी थोड्यान थंय कितेंच प्रतिफळ दिवंक शकना. अशें म्हणून हे सुवार्ते परगट करच्या कामांत आमी फाटीं उरोंक नजो. हे सुवार्ता परगटलेल्या खातीर जेजू ताचें स्वंत शहरच नजरेत सोडून आयच्या वांजेलांत आमी आयकता, तो कफेरनावाक त्या कफेरनावाच्या शहराक तो थंयसर गेलो आनी थंयसर गलिलियाच्या सरोवराचे तडीन तो चलोवन वेता आसतना जायतो लोक ती देवाची बरी खबर आयकूंक म्हणून ताच्या फाटल्यान येवंक लागलो. आनी हांगासर तें सुवार्ता परगट करचें काम मुखारून व्हरच्याक तो ताच्या शिसांक वेंचून काडटा. त्या मासली पाकतेल्यांक तो थंयसर आपयता. आनी तें जावन आसलें देवाचो मोग लोकांक कळीत करचें तसलें सुवार्ता. कित्याक जेजून ताच्या मरणा पर्यंत हांगासर आमचो मोग केलो. रोमाकारांक बरयलेल्या 8व्या अध्यायांत 39 वळींत आमी वाचता, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैम्य व्हरतो पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, अंतरळ जावं पातळ जावं, कोणीय जावं कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सोमयांतय आमकां मेळिल्ल्या त्या मोगातावन कोणूच आमकां मेकळो करूंक शकचो ना. वय मोगाचें न्हू, ह्या दिसांनी देवाच्या मोगा विशयांत जायतें आमी आयकता. आमच्या पाप साहिबान लियो 14व्यान ताचें पयलें परिपत्र दिलेक्सिते म्हणजे हांवें तुमचो मोग केलो. ह्या परिपत्रा मुखांत्र पवित्र सभेतावन पयस आसलेल्यांक, जेजूची वळख नासलेल्यांक, दुर्बळ्यांक
निर्गतिकांक सोम्यासो मोग दाखोवन दिवंक आमकां उलो दिला. आनी ह्या सगळ्या परिपत्राचें मूळ आमकां पळोवंक मेळटा उगडापण पुस्तक 3रो अध्याय 9वी वळ. थंयसर फिलाडेल्फियाक संदेश दिवन तो म्हणटा, तूं म्हाका विश्वासी रावलाई, तुवें तुजो भावार्थ सांबाळलाई, देखून हांव तुजें राखण करतलो, तुज्या दुस्मानाक हांव पाडाव करून उडयतलो, आनी अशें हांव तुजो मोग करता म्हणून अख्ख्या संवसाराक कळीत जातलें म्हणून. ह्या परिपत्राचो सार इतलोच मोगाचे न्हू. आमी सेवच्या त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या त्या खाणा मारिफात दुर्बळ्यांची सेवा करचें आमचें मिसांव जावंक जाय. कित्याक सोमी आयिल्लो लोकांची सेवा करच्याक, सेवा करून काण घेवच्याक न्हय. मनशापूत आयिल्लो सांडून गेल्ल्यांक सोदून काडच्या खातीर आनी तांकां बाचाव करच्या खातीर. मोगाद्वारी हें सक्कडी साध्य जाता मोगाचें न्हू. ह्या परिपत्राच्या उजवाडान आमच्या उडपी दियेसीजेंत दुर्बळ्यांचें वर्स 2026 म्हणून परगट केला. आनी हाचो मूळ धर्मदूतांचें कृत्या पुस्तक 4थो अध्याय 30 आनी 4 वळींत आमी वाचताव, तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणूच आसना जावं. आमी पळयता सुरविल्लीं क्रिस्तांव कुटुंबां ती जावंक पावल्लीं एका मनाची आनी एका काळजाची. खंयची वस्त ती आपणाची म्हणून पुंजोवन दवरिनातली. बगार सक्कडी विकून त्या आपोस्तलांच्या पांया तळा ती हाण दवरतली आनी थंयसर कोणाक गरज आसा ती सक्कडी थंयसर वांटून घेतली. आयच्या दुसऱ्या वचपांती आमी हेंच आयकलें, तुमचे मदें वांटे फांटे जायना जावं. हांव एकलो पेद्रुसो, हांव पावलुसो, हांव आपोल्लोसो आनी हांव आनी एकल्यासो म्हणून तुमचे मदें वांटे फांटे जायना जावं. आमी कोणायकी सुवार्ता परगट केल्ली आयकत हांव जाल्यार ती सुवार्ता जावन आसा एकल्याचीच सोम्या जेजू क्रिस्ताची. ह्या वर्सा तर आमकांय हें मिसांव आसा मोगाचें न्हू. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करच्याक आनी दुर्बळ्यांच्या गरजांत पावच्याक. जॉन क्रिझॉस्टम सांत म्हणटा, जर तर इगर्जेच्या बागलार पडोवन आसच्या भिकाऱ्यांतय तुका सोमी पळोवंक मेळना जाल्यार तर तुवें भेटोवच्या त्या खालसींत तुका तो सोमी खंडीत मेळचो ना. आमचे मदें कितलेशे दुर्बळे आमकां पळोवंक मेळटात. जर आमचे फिरगस कुटुंब एक म्हणून आमी आज समजत हांव जाल्यार आमच्या कुटुंबांत गरजेवंत म्हणलो कोणूच आसना जावं. दुर्बळे म्हणटा आसतना केवळ आस्त बदकान आनी दुडवान मात्र न्हय, एक गडीभर दिश्ट आमी आमच्या भोंवतणी आमी लायली जाल्यार आमी पळयता कितलेशे जण भावार्थांत ते दुर्बळे जाल्यात. मोगाचें न्हू, आमच्या भावार्थाची देख तांकां गरज आसा. कितलेशे जण निरासपणांत भरल्यात, तशे ते दुर्बळे ते जावन आसात. एका बरवशाच्या उतरांची तांकां गरज आसा. कितलेशे भाऊ भयणी आज एकसुरी आसात, आमच्या सांगातपणाक ती आशेतात. कितलीशीं भाऊ भयणी देदस्पोर जाल्यांत, समाधानांची उतरां तांकां गरज आसात. कितलेशीं भाऊ भयणी मानस्तापान जियेतात, तांकां समजणेची गरज आसा. कितलीशीं आमची भाऊ भयणी कंत बेजारायेन जियेतात, आमच्या वेळाची तांकां गरज आसा. कितलीशीं भाऊ भयणी जिणयेंत सलवल्यांत, 2 उत्तेजनाची उतरां तांकां गरज आसात. आमची कितलीशीं भाऊ भयणी काळोखांत जियेतात, उजवाडाची तांकां गरज आसा. जशें आमी आयकता सांत बाजील तो म्हणटा, तुवें खायनासतना सोडसो तो उंडो तो तुजो न्हय. बगार तुजे कोणाक पोटाक कितेंच नासतना बुकेन वळवळटा तासो तो जावन आसा. जर तर तुज्या घरांत तुवें घालिनासतना सोडिल्लें खंयचेय वस्तूर आसा जाल्यार तें तुजें न्हय. बगार तुज्या भोंवतणी कोणी विणगो आसा तें ताचें जावन आसा. तर मोगाचें न्हू, हें सत सगळ्यांकी बरें लागचें ना.
चक्रवर्तीकी तें बरें लागोंक ना. चक्रवर्तीक सत कुडू लागलें आनी त्या देखून सान लोरेसान ही म्हजी आमच्या फिरगजेची आस्त म्हणून दुर्बळ्यांक हाडून ताच्या रावळेरा लागीं रावयल्ल्या वेळार ताका ताणें जिवीशी मारूंक फरमाण दिलें. तर आज आमी ह्या सताक साक्ष दिवंक आमकां उलो दिला आसतना हेरांच्या गरजांत पावोंक, ती बरी खबर परगट करूंक आनी आमकांच आमी दुर्बळ्यांक सेवा करच्याक मिसांव दिवंक आमी मुखार सरूंक आमकां उलो दिला. ती आमी पाळया आनी एकामेकाचो मोग करूंक मुखार सरया. उबे रावया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. एकाच देवाक सत मानता, सर्पद्वेदार बाप तो, सर्ग आनी प्रितमेचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एकाच सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सत मानता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर्व काळा आदी बापातावन जल्माला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपसारलो खरो देव. तो देवातावन जल्माला, ताका रसूंक ना. सैबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो. आनी पवित्रत्म्या वरवीं आमकां बरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलेताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कस्त मरून सोंसले आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो. सर्गार सडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताचे रसवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्रत्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता तावन निपसाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समा सारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता. पातकांच्या भोगसणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचे सडवणेचो मिस्तेर संभ्रमूंक आमी हांगासर जमो जाल्या वाजता देवाच्या उतरा मुखांत्र पवित्रपणा कुशीन आमच्यो वाटो नव्यो जावं दी म्हणून मागोन आमची मागणी देवा बापाक आमी भेटोवया. मोगळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुझे उतर उर्बेन परगडच्याक आनी ताचो अर्थ लोकांक सोडोवन सांगच्या मुखांत्र तांच्या काळजांनी तुज्या उतरांचो मोग उदंड मापान वाडोवच्याक तुज्या पवित्रत्म्यान तांकां बर म्हण मागता. जवाब बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी राष्ट्राच्या परजेक सता नितीन शांती समाधानेन आनी मनशा गौरवान जिवनच्याक उत्तेजन दिवंक आनी तुज्या उतराक ताळ पडचे तसली योजना रुपीत करन लोकांच्या सर्वतोमक अभिवृद्धी खातीर वावरूंक तांची मोत उजवडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या सर भुरग्यांनी आनी युवा जणांनी तुज्या उतरा मुखांत्र आपणा संगी आसच्या सोम्याक वळखून तुज्या उतराच्या मोगान वाडोवंक आनी तुज्या शुभवर्तेची दैरादीक हातेरां जावन तुजो आधार लाभय बवाडतान तीर जावन आत्मीक आनी लौकीक जाणवायेन वाडोवंक तुजे कृपेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या सर आवय बापायन तुज्या उतराच्या बळान बरोवन आपल्या भुरग्यांक भवाडती जिणेची वाट दाखोवंक आनी तुज्या उतराक सदांच आपलें काळीज उक्तें दवरूंक तुजो दैवीक आधार लाभय. तशेंच भुरग्यांनी वडिलांक खाल जावन जिवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी
सा लोरेस बसलिकाचे वार्षिक महापरब आचरण करतना हांगासर येवच्या सर भक्तिकांक निस्वार्थी सेवा दिवच्या स्वयंसेवकांक तुजी विशेष मजत लाभय. ह्या पोंडतळार आमी करची मागणी आनी विनवणी आयकून आमकां भलायकी समाधान आनी आमच्या वावराचे तुजी बेसांवां घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या उतराचो म्हत्व समजून क्रिस्त सवे एकवटान आसून तुजें उतर चीत दिवन आयकूंक आनी थीर एकवट जोडची वाट सोदून काड आदर्श कुटुंबां रुपीत करच्या दिशेन वावरूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत एक घडी पोर मौनपणी आमी मागया. सर्गींच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या सासणीक सोबता आनी तुज्या पुताचेर विश्वास दवरून आमी केल्ली मागणी आयकोन घे. तुज्या पुताची कुशी आमचे थंय जारी जावंक आनी सा लोरेसा परी दुर्बळांच्या मोगान बरोवन ताका साक जावंक आमकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. म्हज्या भाव भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या रत्नले बलिदान आपल्या मनातले आमच्या ह्या पयसवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दाना मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावो हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देहीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो
आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशांची दया करून ताणें आमकां मोरयेंत आमचो घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरून सोंसुवेचे आदी ताणें बुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तूं आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नुब्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगोत परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे गुण जिवंत आम्ही करता. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. लिओ आमच्या बागेवन बापा, जेराल्डा इसक आमच्या गुवली बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर.
तांकां आनी तुज्या इश्टगातीत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागतांव. आमकां मुरये देवाचे माये सांगती भाग्यवान धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सालोरेसा बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुटबंदराचे जो क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानूत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससना. सोमयाची शांती सदां काल तुमचेय सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट. देवाचे शिळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट. देवाचे शिळी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सुभागी. मोगाच्या भावा पैडीनो आता पवित्र क्रिस्त प्रसाद वणसो वेळ गवळे कारणा पासत पवित्र क्रिस्त प्रसाद जिपेरस स्विकार करूंक विनंती. ह्या सगळ्या मिसाक आजार आसलेल्यांनी मात्र क्रिस्त प्रसाद सेवंक मुखार येवचे. हेरांनी मुखल्या मिसान भाग घेवन क्रिस्त प्रसाद सेवचो. क्रिस्त प्रसाद वांटूंक याजक आनी दियकोन कुमो करतले. क्रिस्ताची कूड म्हणटना व्हडल्यान आमेन म्हूण जाप दिवची आनी क्रिस्त प्रसाद ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ करसो. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ದಿವ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯವಿದು. ದಿವ್ಯ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುದರಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಪಡೆದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಿವ್ಯ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರ ಧರ್ಮಗಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ತೀರ್ಥವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.
खरे सत खरी वाट खरेच जिवीत आमचे खरे मीठ पृथ्वीचे पूर्ण जीवन पोटतीर्ण आमच्या वरवशाचे देणे त्रिस्रायाचे जेसू बोल्या बोल्या मी तुझी जीवित माझा जेसू ख्रिस्ता खऱ्या दयेन तू पाव म्हाका सगळ्या काळजान सौम्या तुका नवाळटा सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळटा दुर्गा तुका उगडाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका दुर्गा तुका उगडाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे जिणे तुझे सुदेणे कितें सैरामी तुझे विणे आमचे जिणे तुझे सुदेणे कितेंच नाही आमी तुझे विणे उगडा तुका उगडा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सौम्या तुका नवाळटा सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळटा दुर्गा तुका उगडाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका मागणे आयकता संतोष लाभयता सुख दुखांतांच्या सांगा दितात मागणे आयकता संतोष लाभयता सुख दुखांत आमच्या सांगा दितात उगडा तुका उगडा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सौम्या तुका नवाळटा सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळटा दुर्गा तुका उगडा तुका स्तुती तुका वंदन तुका दुर्गा तुका उगडा तुका स्तुती तुका वंदन तुका प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या कृपेन तुझें जिवीत आमकां मेळटा ह्या तुज्या भोवर्थ्या देण्यान आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच भोगूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया पारिफा दय करून बसात मोगाच्या भावा भयणीनो हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतराचेर जगतो संदेश दिल्ल्या मनात एक बाप डॅन्सी मार्टीस कापुचीन यासाक तांकां ह्या पुणशतेच्या रॅक्टर बापाच्या नांवी हांव उपकार पावडटा तशेंच मधुर गायन केल्ल्या कटपाडे फिरगेच्या गायन पंगडाचो आनी देवस्तुती चलोवन व्हेल्ल्या
कारकळ टावन फिरगस घरांचो हांव उपकार पावडटां. कळोवणे उपरांत पेडेस्तां खातीर विशेश मागणें आसतलें. मिसां उपरांत पोरन्या इगर्जीच्या म्हज्या दाव्या कुशीन तुमी आंगयल्लीं मिसां दिवयात. तशेंच दाव्या कुशीन ताच्या नव्या बांदपाच्या सलांत ह्या कुमसाराक बसल्यात. ह्या पुणतणार आयिल्ल्यांनी एक बरें सुटावें कुमसार जावंक अवकाश आसा. सुटावें कुमसार जावन पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन मागणें केल्यार देवाची आशिर्वाद आमकां लाभता. हें गरजेचें म्हणलें समजून प्राज तसो सक्रामेंत व्हडा मोगान जोडून आत्मीक बरेंपण आमी आपणावया. बाजलिकाच्या उजव्या कुशीनाच्या स्टॉलांनी धार्मीक आनी मागणेचीं पुस्तकां आनी बेजार केल्ल्यो धार्मीक वस्तू मेळटा. तशेंच ह्या वर्सा दिसपडटी मागणी म्हणलो चालती मागणी बूक दिव्य ज्योती केंद्रान नव्यान तयार केल्लो आसा. कोंकणी, कन्नडा, इंग्लीश आनी रोमी लिपीन मेळटा. भुरग्यांनी दिसपडटी मागणी मागोवंक कुमोक जायशें हें पुस्तक घेवंक उलो आसा. आज मुखलें मीस 3 वरांर आसतलें, कोंकणी भाशेंत आसतलें आनी हें मीस भुरग्यांचें मीस जावन आसतलें. भुरग्यां खातीर विशेश मागणें आसतलें. दया करून कंतरांच्यो कडकिल्यो मुखल्या मिसाक उपयोग करच्याक थंयसरच दवरूंक विनंती. आतां पिडेस्तां खातीर करच्या विशेष मागण्या खातीर आनी निमाण्या आशिर्वादा खातीर आमी उबे रावया. पिडेस्तांचेर मागणे. सोम्याचे नांवी आमचो आधार. सोमिया दयेन आयक मुजे मागणे. आनी मुजी मोग तुजे सृष्टी पावूं दे. सोमी तुमचेय सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडेनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकराचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पत्क्याक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बंदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख आनी तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणीत काकुळतीचेर फातयेवन आयिल्ल्या तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या विशेष मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुनशेतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें. मुळ्ळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडलेलीं तीं तुजीं साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया मरिफा. तकले बगयात. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो तो तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो. तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. नमन तुका सालोरेसा दरवळ्याच्या मोगाळीच्या. वंदन तुका सालोरेसा पावोंच्या कश्टांद्वार घरी एका दिसा. नमन तुका सालोरेसा दरवळ्याच्या मोगाळीच्या. वंदन तुका सालोरेसा पावोंच्या
आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रांचे नावे आमेन